एल्विस बाब, सध्या काँग्रेसान अशें दिसून येता की प्रत्येक कडेन दोन ग्रूप जाल्या. तुमी आसता, तुमचो एक ग्रूप सकाळी आसता, सांजचो वेगळो ग्रूप आसता. एकत्र तुमी अशें खंयसरूच दिसना. ते एक वेळा तशी समजूत जाल्या आसतली. आमचे भितर कांयच डिफरन्स ना. खरें म्हणजे आज ह्या सुद्दां इव्हेंटाक हांव सकाळी प्रेसिडेंटा कडेन उलयल्लो आसा. आतां आमी परत सांजचे मेळपाचे आसा. कितें आसा, ऑर्गनायजेशन व्हडलें आनी काँग्रेसचे फुटप्रिंट सबंद गोंयान आसा. आनी तें ऑर्गनायज करपाक आनी पर्टिक्युलरली आफ्टर कर्नाटका इलेक्शन्स आमी सगळे कडेन जे आमचे मनीस आसा तांकां वांटून घातल्या. आनी तुमकां एक वेळा दिसतलें की केन्ना केन्ना हांव मडगांव उलयतां, केन्ना केन्ना हांव पणजे उलयतां. हांव आसा ते भशेन उलयतां, पावता ते भशेन. पूण आमचे भितर कांयच डिफरन्स ना. आमचें इंटरनल ऑर्गनायजेशन खंयच्या हितून कशें करपाचें, कितें करपाचें, हें अमकें काम कशें करपाचें, तातूंत भितर मतभेद आसूंक शकता. पूण आमचे भायर मतभेद कांय ना. आमकां एकूच खबर आसा की आमी आमचो एक मेन शत्रू आनी ह्या देश आमच्या गांवां, आमच्या गोंयान अनफीट सरकार म्हणटा तें BJPचें. तें सरकार कशें खंयच्यो चुकी कश्यो दाखोवपाच्या लोकां मुखार हातून आमी एक आसा. इवन सेलेब्रेशनाच्या टायमार आमी पळयलें की थोड्यांनी वेगळे कडेन सेपरेट केक कापलो. पयलीं ऑफिसान करपाचें आसलें तें करूंकूच ना सेलेब्रेशन. हें पळय कितें जालें जाणा, त्या दिसाक जेन्ना जिखपाक लागले तेन्ना अशी उत्साह निर्माण जाली की हांव लागीं आशिल्लो तो हांव ऑफिसान पावलो. म्हजे भशेन आनी एक 10-12 जाण पावले. 10-12 जाण पावले उपरांत आमकां दिसलें की आमी सेलिब्रेट करचें म्हणून. तेन्ना मिडियाय पावले. सो तें आमी एक ल्हानशें सेलिब्रेशन केलें. पूण मागीर मोठें सेलिब्रेशन जें आसा तें सगळ्यांक आपोवन केलें 4 वरांचेर. हांव पावूंक ना, कित्याक म्हाका त्या दिसाक आनी एक सारकें 2 लग्नां आशिल्लीं, थंय म्हाका पावपाक जाय आशिल्लें कुंकळे, म्हणून हांव गेलो. मागीर हांव येना जाल्यार तशें कांय ना. पूण सगळे मागीर जे आयले ते सगळे एकठांय म्हणून आयले. आतां गोंयचे प्रेजिडेंटाक फूल बाकी सगळे टोटल काँग्रेस वर्कर्साचो सपोर्ट आसा आनी सगळे एकत्र आसा म्हणपाक शकता आमी. जो पर्यंत जो अमित पाटकर आसा म्हणूनच सांगना हांव, जो कोण प्रेसिडेंट म्हणून ज्या चेराचेर बसता ताका प्रत्येक काँग्रेस वर्कराचो सपोर्ट आसपाकूच जाय, नाजाल्यार कशें चलतलें. डिस्प्यूट्स कांय ना अशें अजिबात काँग्रेसीन. ना. आनी पळय इंटरनल कितें तुमकां सांगलां, हें ज्या कशे पद्दतीन काम करपाक जाय तेतून एक मातशें वेगळेपण आसूंक शकता. पूण नॉट दीस इन द इंट्रस्ट ऑफ द पार्टी. हेल्दी डिस्कशन भितर जाताच. भायर ना, भायर आमी सगळे एकठांय आसा. आनी एक टायम तुमी आम आदमी पार्टी हो पक्ष लीड करताले, गोंयचे चीफ आसले तुमी. सो तशें जाल्यार सावथ गोवाक तुमी इच्छूक आसा लोकसभेची टिकेटीक? पार्टी फायनली डिसिजन घेतली हाचे बद्दल. कंटेंडर आसपाकूच जाय आनी जितले चड कंटेंडर आसता दॅट शोज द हेल्थ ऑफ द पार्टी मजबूत आसा म्हणून. तातूंत भितर हांव कित्याक आजून पर्यंत प्रत्येक फावटी पयला काँग्रेसाचे डिस्प्यूट्स जाता आनी हेजो फायदो खंय तरी BJPक जावं, तुमच्या ऑपोजिशन पार्टीक वयता. सो हे फावटी तुमी तशें परते जावपाक जायना म्हणून कितें हें कर सांगूंक शकता की म्हजे कडेन कितें पळय जाता पार्टी फुडें व्हरपाक तें आमी फूल भर घालून करता. आनीक आमकां आतां एक्चुली सिट्युएशन बरें आसा. तुमी पणजेच पळयलां आतां आमी हांगा उबे आसा ते ज्या पद्दतीन आतां चल्लां सगळें काम, लोक विटल्या आनी कोण तरी ऑल्टरनेटीव ताका दाखोवपाक जाय लोकां मुखार. आमी आसा. आमी तुका खबर आसा, आमी पयलीं ती पार्टी लीड करता आसतना आमी फूल तन मन धन घालून करताले. आमचें कांय कमी जावंक ना. आमी ह्या पार्टीनूय तशें